जानेवारी ते जून ह्या फाटल्या 6 म्हयन्यांत 71 जाणांक बुडून मरण आयलें. गरमेच्या दिसांनी एप्रील म्हयन्यांत न्हंयेर न्हावंक गेल्ले कडेन बुडून मरपाचें प्रमाण सगळ्यांत चड आसा. एप्रिलांत वेगवेगळे कडेन 22 जाणांक बुडून मरण आयलें. मेळटा त्या डेटा प्रमाण जानेवारी म्हयन्यांत 9 जाणांक बुडून मरण, फेब्रुवारांत 2 जाणांक बुडून मरण, मार्चांत 13 जाण बुडून मेले, एप्रिलांत 22 जाण बुडून मेले, मे म्हयन्यांत 11 जाणांक बुडून मरण, जुनांत 14 जाणांक बुडून मरण, केपें 7 जाणांक बुडून मरण, बार्देजांत 16 जाणांक बुडून मरण, पेडणे एकलो बुडलो, साश्टीत 6 जाणांक बुडून मरण, दिवचले 4 बुडून मरण, फोंड्या 4 बुडून मरण, तिसवाडी 12 जाण बुडून मेले, सत्तरीत 6 जाणांक बुडून मरण, सांग्यार 7 जाणांक बुडून मरण, काणकोणांत 3 बुडून मरण, मुरगांवांत 3 जाण बुडून मेले, धार बांदोड्या 2 बुडून मरण. फाटल्या 6 म्हयन्याचो फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसाचो जर हो डेटा पळयत जाल्यार चिंतेचो विशय आसा. आनी आतां पावसाक सुरवात जाल्या, चिऱ्याखणींनी गसगश्यांचेर तशेंच न्हंयांचेर लोक मजेच्या नांवान आपलो जीव धोक्यान घालपाक वतले. अशें करचें न्ही आनी आपलो जीव साल्वार करचो. हो डेटा जर पळयत जाल्यार तो जसो आमी म्हणला की चिंतेचो विशय आसा आनी हो डेटा वाडचो न्हू हेजी आमी सगळ्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी.